कांय शाळांनी भुरग्यांक ऑनलायन शिक्षण दिवपाक सुरवात केल्या. सरकारान घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाची बऱ्याच जाणांनी तोखणाय केल्या. पूण ऑनलायन शिक्षणाची ही पद्दत भुरग्यांक खरीच परवडपा सारकी आसा काय ना ताचो विचार जावपाक जाय आशिल्लो. कांय भुरग्यां कडेन सादो फोन लेगीत ना. अर्थीक नदरेन कांय जाणांक फोन घेवप परवडपा सारकें ना. तेन्ना सरकारान अशा भुरग्यांक फोन घेवन दिवचे अशी मागणी नेट धरपाक लागल्या. पळयात पुराय बातमी. अर्थीक नदरेन कमकुवत आशिल्ल्या भुरग्यांक फोन घेवप परवडपा सारकें ना. दुसरी गजाल म्हटल्यार सगळे कडेन रेंज मेळना. अशा वेळार गांवांतल्या भुरग्यांनी कितें करप हाचो विचार सरकारान करपाक जाय अशें वास्कोचे लोक म्हणटात. इस्कॉलाच्या भुरग्यांच्यो ज्यो क्लासीस आहा ती ऑनलायन स्टार्ट करच्यो म्हूण आमकां सगळ्यांक मानून चलपाक जाय की कोविड-19च्या कारणाक लागून आयज हो स्टेप जो आसा तो गरजेचो आनी होच चालू उरपाक जाय. पूण तेज्या वांगडा आनी एक थोडेसो प्रॉब्लमूय आसा म्हणजे हो की आयज जरी तर ऑनलायन क्लासीस स्टार्ट केल्यो जाल्यार लोकांक एक पेरंट्सांक जो भुरग्यांक लागून मोबायल घेवन दिवचे पडटले ते मोबायल कमीच कमी 15 ते 20 हजार पडटा. बेश्टे मोबायल सुद्दां घेतले जाल्यार जरी तर 15-20 हजाराचे मोबायल घेतले सुद्दां जाल्यार इंटरनेट फॅसिलिटी म्हणटा ती आमकां क्लीन आनी सारकी नेटवर्क म्हणटा तो गोवान फूल खंयच वच जाल्यार नेटवर्काचो प्रॉब्लम आसा. कॉल्स वचना जाल्यार इंटरनेट कशें चलतलें हें सगळ्यांनी जाणून घेवपाक जाय. तशेंच 20-20 हजार एक जर पेरंट्साक 2 भुरगीं आसा एका इस्कॉलान जाल्यार ताका 15-15, 20-20 हजाराचो एक मोबायल जाल्यार 30 ते 40 हजार 2 भुरग्यां फाटल्यान मोडचे पडले. तशेंच हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता की जशें जशें तुमी पयलीं भुरग्यांक कंप्युटर दिल्ले फ्री कंप्युटर दिल्ले तेच भाशेन हे मोबायलूय लोकांक फ्री दिवचे आनी पेरंट्सांक आदार करचो म्हणून. कांय पालकांनी तर हात वयर केलेत. सरकाराच्या उपक्रमात वांटो घेवपाक तांणी न्हयकार दिला. हे विशीं शाळेच्या शिक्षकांक मेसेजी करून तांणी कळीतय केला. पळयात. Yeah, parents, no, if you go to see, no, different messages they are sending. Morning, one message we have got that we are not interested at all. Okay, this is the first message we have seen. Second message, though the parents is educated, no, that parents also they told us that we are not interested in this online training. What is going to be work on that? Understood? So we teachers are, we want to take a classes. Now morning we have started, but we lack of this parents problem, the students problem. We cannot know, and 100% attendance will be not there. So those who are not having the mobile, they will deprive from this teaching. तांकां कांयच हे जावचें ना. आमचे म्हणजे जी लोअर क्लासीस जी आसा 5th to 8th स्टँडर्ड सपोज 5थाक एक भुरगें आसा 9थाक एक भुरगें आसा. सो हाऊ दे वील मोबायल डिवायस हाऊ दे वील कशें ते यूज करू शकता. अंडरस्टूड ना. दोन एक मोबायल कशी ती 4 भुरगीं किंवा 2 भुरगीं आसा ती कशीच यूज करू शकता. नाव ॲट प्रेझेंट वी हॅव फोकस ऑन 9th and 10th स्टँडर्ड. ओके. And for 5th to 8th standard, I told my teachers to go through the WhatsApp messages. Now we have learned so many techniques, no? So they will use that techniques and they will try to engage the children. Madam, put internet connectivity is a problem. Yes, of course. When we went through the online training, same problem we were having, connectivity. Okay, but what happened? This year, anyhow, we have to. That show must go on with, as we say, no, that we have to engage our children in anyhow that whatever possible way is there, no, we have to engage the children. 9th and 10th, if physically we will start, it will be better. To keep in mind that all the norms and all these things, no, 9th and 10th we should concentrate. Because since 5th to 8th standard is a mass promotion, no, so we can keep them busy. The online education is the way forward in coming days or coming months or maybe coming year also. Nobody can say when this COVID-19 is going to end. पण कशें आसा की आतां हांवें म्हज्यो क्लासीस चलता प्रायवेट कोचिंग क्लासीस. सो हांवें ऑलरेडी ऑनलायन क्लासीस स्टार्ट केल्ले आसा. ऑलमोस्ट 70% पीपल आर रियली हॅपी अबाउट इट. सो बिकॉज ऑफ 2 रिजन्स. वन इज ते घरान सगळे तेंचे भुरगे सेफ आसात आनी दुसरी गजाल जे पेरंट्सांक जे हॅक्टीक जातले ट्रॅवलिंग जे भुरग्यांक हाडून सोडप परत तांकां कलेक्ट करप समज टायम मेळना जाल्यार भुरगे आपले सेफली घरा पावले काय ना किंवा ते क्लासीक रेगुलर पावता काय ना हें जे सगळें बॉदरेशन जें आसलें पळय न्हू तें आतां पेरंट्साचें कमी जालां. एक प्रॉब्लेम आसा तो म्हटल्यार द इंटरनेट प्रॉब्लेम. थोडे अरावंड एक
30% भुरगे जे अशे आसा की तांकां प्रॉपर इंटरनेट फॅसिलिटी ना. सो नॉर्मल मोबायल रेंज सुद्दां थोडे कडेन मेळना. ना वी आर इन अ सिटी, वास्को सिटी, सो बट इन अदर रुरल एरियाज हो प्रॉब्लेम खूब आसा. तर म्हजी एकूच मागणी आसा सरकारा कडेन की हे ऑनलायन क्लासीस, टिचर्स ट्रेनींग हे सगळें करच्या पयलीं ही नॅट फॅसिलिटी जी आसा पळय न्ही ती विलेज लेवल किंवा सिटी लेवल सुद्दां, आतां आमी सिटीन आसून सुद्दां खुबशे पेरंट्सांक हांगा सिटीन नेटवर्क मेळना. तर ही नॅट किंवा ब्रॉडबँड फॅसिलिटी ॲट लोअर कॉस्ट प्रत्येकाक पावोवपाक जाय आसली. वास्कोच्यान गोवा 365 खातीर हिरू महाले.